सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता ट्विनी तावारीस आपल्या 21व्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी आपल्या जबाबदार जिविताची भेट देवाक करूंक ताका फावो जावंक ताचे पासत ताच्या गोरब्या पासत मागुया. दुसरें इंतेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रॉक रॉड्रिगीस आयज पयल्या वर्साचो उगडास देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आनी ताच्या गोरब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत खेरीत भाशेन दवरुया फादर रोमियो मोंतेरो आमचे गोंयचे आर्च डायसिजीचो चॅन्सलर सद्याक कॅन्सराच्या पिडेचेर तो आड झुजता ताचे पासत खेरीत भाशेन मागुया देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक आनी आपलो वावर चॅन्सलर कसो आमचे डिओसिसीचो हो वावर आमचे पासत करूंक आनी देवाच्या राज्यान वावर करूंक ताका बेगीनूच भलायकी फावो करूंक ताचे पासत मागुया. तशेंच आयच्या दिसाक मागुया सोनम वांगचूक हो सायंटिस्ट लद्दाख हांगासर फास्ट एंड टू डेथ करून आयज 21व्या दिसाक पावल्लो आसा. आपल्या राज्या पासत आनी आपल्या लोकां पासत सरकारा लागीं नीत मागता जाल्यार ताचें मागणें सरकारान मानून घेवंक आनी हो ताचो उपास बंद करून ताचे हे परजेक जें कितें फावो लद्दाख लेह काश्मीर हांगासर तांकां नीत मेळचे पासत तांचेय पासत मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया ह्या दिसांनी आमच्या देशाचो माहोल एके भाशेन अनिती वाटेन चलता तो आमकां दिश्टी पडटा. ही अनीत सगळी सोंपय आनी नीत आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं खतखत्यान मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो जेजूचे निमाणे दीस कोश्टांचे आनी ह्या पवित्र सातोळ्यान जेजूचे कोश्ट आमी लागशिल्ल्यान नियाळटा आसतना जेजूचे शीस वेगवेगळे तरेचे जाल्यार आमी जेजूचे शीस आमी जेजू सवे कसलीं जेजूचो मोग करतात तसलीं जेजूक फटोवन कुशीन सरोन वेतात तसलीं वो जेजूक घात करतात तसलीं जायते फावटी घडये आमी चुकल्या वसोकतायेन असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव जारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दुकां खातीर भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया. सूर पदवीदारा सासणाच्या देवा जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ फावो त्या मनान करून तुजें बोगसणें आमी जोडूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक.
इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जुंव्यानो, म्हजें आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो, म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलां. म्हजे आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केला. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळीन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोटांत लिपून दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर. तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालों, हांव निर्फळ वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजे होक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरजेक नव्यान तांकां एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यांत सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुळां नव्यान उपजल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावो ना. पूण प्रितुमेच्या शिमापर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड कोत्तलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगुडटलें. पोत्तून म्हणुया, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगुडटलें. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फटोवंक दिवंक नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडूय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगुडटलें. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खोडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नोश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जाबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगुडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरमासो. तुजे तोरणे पिरायेर थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा थावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जाबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगुडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगुडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेर थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्याचें हांव वर्णन करीत आसां. जाबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगुडटलें. उद्गार. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक खालतो जालोय. शांत मेंढऱ्याक मारूंक वतात तसो तुका खुर्सार मारूंक व्हेलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जिवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेवणाक बसलेले आसतना जेजू खंती बरीच जालो आनी हाची गोवाय दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसां मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून आसलो. देखून सिमांव पेद्रून ताका खुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता. ताणें आपली तकली जेजूच्या ओड्ड्यार बागोवन ताका म्हणलें, सायबा, तो कोण? जेजून परतीपाड केलो, जाका हांव हुंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी हुंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक, सिमांव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो.
उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजोंक ना. जुदासा लागीं पोंगटीची गांठ आसली देखून परबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितेंय घाल अशें जेजू ताका म्हणटा काय म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटूच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. तो भायर वेतोच जेजून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनी थोडोच वेळ तुमचे सांगात ती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. सिमा पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा तूं खंय वेताय? जेजून परतिपाळ केलो, हांव वेतां थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सोत सांगता, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे निमाणे दीस आनी निमाणें जेवण आनी निमाण्या जेवणार जेजूची खोंत. बाबडीनो, आयज आमी जेजूक खोंती बरीच जाता तो आयकता निमाण्या जेवणाचेर. आनी हाचें कारण कितें? हाचें कारण रोखडेंच आमकां सांगलां तें ताचो घात घेवपाचो आसा. ताचेच भितरलो एकलो, ताणेंच वेंचून काडलेलो एकलो ताचो घात घेवपाचो आसा. घात, बिट्रेयल हें उतर भाव भयणीनो आमी जायते फावटी आयकलां. आनी आतां हालींच्या काळार घातकी, बिट्रेयल हें आमकां आमच्या राजकी मळार चड दिश्टी पडलां. भोव करून जेन्ना आमी वेंचून काडलेले एका पक्षांतले, काँग्रेसाच्या पक्षांतले उडी मारून बीजेपीच्या पक्षांत धांवले, तांची कारणांय बीन आमी मागीर आयकल्यां. कोणाक मिनिस्ट्री मेळटा देखून, कोणाक पयशे मेळटात देखून, वो कोणाक आपणाचोच डेव्हलपमेंट करपाक जाय देखून, हें आमी सगळें आयकलां. आनी बिट्रेयल, घात म्हणल्यार आमकां ह्या मनशांची जे उडी मारून गेल्यात तांची रोखडीच उगडास येता. तांची चित्रां आमच्या दोळ्या मुखार येतात. आनी जायते फावटी तांचो आमकां उगडास येता तेन्ना जायते जाणांक राग येता. थोडीं जाणां गाडयो मारपाक लागतात, थोडीं जाणां शिराप घालपाक लागतात, थोडीं जाणां नाका जाल्लें जायतें उलोवपाक लागतात. अर्थ हो की घात म्हणटा तो आमकां कोणाकूच आवडना. आमकां कोणें घात केल्लो आमकां नाका आनी आमीच घातकी जाल्ले आमकां नाका. जेजून वेंचून काडलेल्या मदले असले घातकी आसपाक शकतात. भाव भयणीनो, आयज 3 जाण शिसांची खबर आमी आयकता. एक जुआंव, तो जेजूचो खेरीत मोगाचो शीस अशें म्हणून मानताले आनी चडसो जेजूक तो तेंकून आसतालो. ह्या निमाण्या जेवणार पासून जेजूक तेंकून आसलो. आनी ह्या मोगाच्या शिसान जेजूची ही खोंत आयकली तेन्ना विचारलें, कोण तुजो घात घेवपाचो आसा? घोडये जेजूक आपूण चिटकून रावता हें दाखोवन, घोडये दुसरे वाटेन जो कोण घात घेवपाचो आसा ताका आतां जाग्यार घालया. आनी ताचे बरोबर आसा पेद्रू, जो ताका विचारता खुणा करून, कोण तो? कित्याक जेजूक घात करप म्हणल्यार असलो मनीस तोय जाल्यार वेंचून काडलेलो आसा तो, जाल्यार ही गंभीर परिस्थिती आनी तें जावपाक शकना. तर आमी ताका जाग्यार घालपाक जाय हें घोडये पेद्रू सांगपाक सोदता. जेजून जाबाबूय दिलो, कोण तो घातकी, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तो. पयले सुवातेर उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता म्हणल्यार
मातसो स्पेशल कसो, एक स्पेशल ट्रिटमेंट जुदासाक, आनी ताणें ताका दिलो आनी ताणें घेतलोय. त्या उपरांत जें कितें आमकां आयकपाक येता तें मातशें भिरांकूळ. हो उंडो जो जेजून दिला तो घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. हो बिडीनो, मिसाचे भेटेन कुमन्यांव घेवचे आदीं यादनीक लुवान मागणें करता. थोडे फावटी आमी तें व्हडल्यान करता. तुजी कूड आनी रगत आमी शिवूंक वेता, ती आमचेर झडटी आनी खास थाडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. जाल्यार ह्या जेवणान जेजूचे आमी वांटो घेता तेन्ना ही भलायकी आनी वखद आमकां मेळपाक जाय, पेकोवणी आमकां मेळपाक जाय, आमकां सोडवण मेळपाक जाय. जे सगळ्या वायट वस्तूंनी आमी गुंतलेलीं आसा, वायट संवयांनी आमी गुंतलेलीं आसा, तातूंतली आमकां सोडवण मेळपाक जाय. आमच्याच पातकांतली आमकां सोडवण मेळपाक जाय. पूण तरी आसतना ही कूड आनी रगत आमी घेता तेन्ना, जेजूच्या जेवणान वांटो घेता तेन्ना, जरी तर आमचें मन सारकें ना, जरी तर आमचें कुसें पिड्ड्यार जाल्लें आसा, जरी तर आमी महापातकान आसा, जाल्यार जेजू भितर सरचे बदलेक आमी देंवचाराक भितर घेता, सैतानाक भितर घेता. जुदासाच्या जिवितान आमकां दिसती पडलें. कित्याक तो ह्या जेवणाक येवचे पयलीं ते महायादनीक जे आसले, जुदेव जे आसले, जेजूक मारूंक सोदताले, तांचे लागीं गुडमेल करून आयलोलो. ताच्या मनान ताच्या काळजान वायट आसलें, तरी आसतना जेजूच्या जेवणान ताणें वांटो घेतलो. तो घातकी उतरलो. भाव भयणीनो, तीग भाशेचे हे शीस जुआंव, पेद्रू आनी जुदास कोणा सारकीं आमी. घोडे सगळे वेळार आमी एकल्या सारकीं जावची ना. थोडे फावटी घोडे आमी जुआंवा भाशेन जाता, आमकां जेजूचो खूब मोग, देवाचो खूब मोग, आमी कितेंय करूंक तयार आसा. जेजू लागीं लुवान पासून आमी उलयता, आमच्याच एक पर्सनल कॅपेसिटीन आमी जेजू लागीं संबंद धरून आसा. व थोडे फावटी आमी पेद्रू भाशेन असोक्तायेन पडटा. जरूय पेद्रून कांय बरें आश्वासन दिल्लें, पयलीं हांव तुका केन्नाच सोडचो ना, म्हाका आतांच येवपाक जाय तुजे बरोबर, आतां म्हज्यान कित्याक जायना, हांव तुजे पासत मरूंक पासून तयार आसा. काय बरीं उतरां पेद्रूची. एक लिडर कसो, एक सोमी कसो जेजूक ही उतरां घोटाय दिवपाक जाय आसली. म्हाका जरी तर कोणें म्हणलें तुमच्या मदल्यांनी ही उतरां पादविगार कसो, फादर तूं वावर करता आसतना तुज्या वावरान हांव सगळ्या वेळार आसतलों, तुजे पासत हांव जीव पासून दिवपाक तयार, म्हाका बरें दिसतलें, हांव खुशाल जातलों. जेजू पेद्रूक रोखडोच सांगता, वय तूं सदांच रावतलो, पूण हांव तुका सांगता, कोम्यान साद घालचे पयलीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. असोक्ताय पेद्रूची. आनी पेद्रूची असोक्ताय ताणें उपरांत मानून घेतली. आनी पयलो जेजूचो कारबारी कसो जालो, ताची पवित्र सभा मुखार व्हरूंक. जाल्यार जुदास दुसरे भाशेन ताणें आपल्या मनान घेतलेलो घात, जो प्लॅन ताणें काडलेलो आदीं फुडेंच, कोणाक खबर नासली. जेजून सांगलां आसतनाय, ताच्या तोंडार सांगलां आसतनाय तुमच्या मदलो घात घेतलो, जेजून आपली दूख दाखयल्या आसतनाय ताणें घात घेतलोच. जाल्यार असलेय मनीस आमचे मदें आसा जे पयलींच प्लॅन करून आसात घात घेवपाक, आपले परजेचो घात घेवपाक, आपले फामिलीचो घात घेवपाक, आपल्या लोकांचो. आनी थोडे फावटी तांकां आदीं फुडें कोणूय सांगताय, तशें करिनाका म्हणून सांगल्या उपरांतूय बीन तेच जो घात चिंतला मनान तो घात घेतात. असले मनीस आमकां दिसती पडल्यात. जाल्यार भाव भयणीनो, हेंच सगळें आमी पयल्या वाचपाच्या उजवाडान जरी तर आयज समजली जाल्यार आमकां बरें. इजायास प्रवादी केरीत भाशेन सांगता, देवान म्हाका विचून काडला. हांव म्हज्या आवयच्या कुसव्यान जल्मुचे आदींत हांव विचून काडला, आपल्या वावराक विचून काडला. आनी जरी तर देवान म्हाका विचून काडला जाल्यार देवाच्या वाटांनी हांव चलतां. आनी देवाच्या वाटांनी चलून देवान जें कितें सांगलां तें करता. म्हाका ताणें तोरसादी सारकी जीब दिल्या, म्हणटच ताणें म्हाका उलोवपाक लायला, हांव उलयतां. इजायास प्रवादी हें करून दाखयता. आनी सगळे वेळार देवाची विचणूक जी आपणाची आसा ते विचणुकेक थीर रावता आनी देवाच्या आदारानूच मुखार वेता. तर भाव भयणीनो, आमकां सगळ्यांक विचून काडल्यान, केरीत भाशेन आमच्या बावतिजमान विचून काडल्यान, आमच्या भावार्था पासत. तशेंच आमी नागरीक आमच्या गांवचे, आमच्या राज्याचे, आमच्या देशाचे, आमच्या देशा पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या गांवा पासत आमकां विचून काडलेले आसात. जाल्यार असल्या वेळार देवाक जरी तर आमी कुशीन दवरलो,
खऱ्या जिव्या देवाक कुशीन दवरलो आनी हेर दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेली, वो दुडवांक आमी देव केलो, वो पदवेक आमी देव केलो, जाल्यार आमी घातकी उतरतल्या. तर हे भेटेन आमकां मागुया देवाची कृपा आमकां घेवंक, देवाचें मार्गदर्शन जें देवाच्या उतरान आमकां मेळटा, बऱ्या उलोवपांतल्यान मेळटा, तें मार्गदर्शन घेवन आमी मुखार वचूंक. जे कोण असोक्त आसात तांकां आमी निटायेर हाडूंक तांचे लागीं उलोवंक, आनी जे कोण घात करून गेल्यात तांकां कुशीन दवरूंक. कित्याक घातकी तो घातकीताच्यान तुका बरें करूंक जायना. जो कोण आपलें जिवीत सुदरावंक सोदिना तांकां जुदासा भाशेन जरूय जेजूक ताका भायर उडोवंक नाका आसलो, पूण ताका भायर उडोवचोच पडलो. तर चतूर आमी रावचें, समजून आमी घेवचें आनी आमचें जिवीत आमी हे पवित्र मिसाचे भेटेन देवाच्या हातान घालुया. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38 C23. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलें दाखयलें दिलां मनशाच्या वावरांतल्या कामाक. म्हज्या भाव भयणींनोय, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. दोयाळ बापा, तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकलुतीची दिश्ट घाल. कोश्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवट्टाव. हो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा सुपूर्ण जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमचीं काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बोडान जेसून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया, तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा ओळखी, तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा रॉक हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो एक वरस फाटीं तुवें आपोवन वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सर्वेस्परा देवान म्हाका विचून काडला. हांव जल्मुचे आदीं म्हजे आवयच्या कुसव्यान हांव घडून येवचे आदीं म्हाका विचून काडला आनी पाठयला. जण एकल्याक आमकां विचून काडल्यान देखून देवाक आर्गां दिवया आनी देव दाखयता तेच वाटेन आमी आमचो वावर करूंक कृपा मागुया. सगळीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडून नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दे. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवूंक वेता. ती आमचेर जट्टी आनी खास्त हाडिना जावं, पूण तुजे काकोतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी अखत दिवं. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या कातरान म्हाका वळखी मेळटली.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, आमच्या आत्मीक उदारपसणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हें सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणीक जिवितान आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. वालेरियान गुदिनो, ताका वालू गुदिनो म्हूण आमी वळखता, हो आमचो भाव सोंपून गेला. आयज सांजेर 3:45 वाजता 3:45 ताचो इंतेर जातलो. ताचे पासत आमी मागुया, तशेंच ताच्या गरब्याक आमी आमच्या मागण्यांत दवरुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोस गवडीक सभे पासत मागणे. सर्गींच्या बापा,
तुवें मोगान आमकां रोचल्यान तुज्या पुताची सून मोगान आमकां सोडयल्या तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्या तुजो मोग चाकूंक सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सांत आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगळ्या फिरगोजांनी गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय तर सगल्यांक सांगता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पाद्विकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन घोर आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोवणें वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवां आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणान आमीन गायन घेऊया I6 पेज नंबर 118 I6 Jesus